आसा आनी आमी म्हणटा की दीस पीपल आर व्हेरी डिफिकल्ट हे मेकानिजम करून ते करूंक पावचे ना आनी चीफ मिनिस्टरान स्वता येवन थंय सांगलेलें केन्ना की डोम घातला तेंच्यांनी साउथ वेस्टर्न जाल्यार तितून एअर तुम लोग को पोल्यूशन खतम होएगा जाल्यार चीफ मिनिस्टरान स्वता येवन पळोवंक जाय आनी तेंचो स्वताचो तेंच्या पार्टीचो आमदार थिंगा इश्यू घेवन येता जाल्यार एक लज न्ही जाल्यार आमी पोल्यूशन कंट्रोल तर तेंचे कडेन जावचें ना आमी मागता की ते कोल ट्रान्सपोर्टेशन एंड हँडलिंग थंयसर जावचो ना इतलो स्मेल येता पीपल कॅनॉट बिलीव दॅट तांकां मायग्रेन हेडेक जाता तेंच्या दोळ्यांक इफेक्ट जाता आनी टोटल लेडीज आनी भुरग्यांक जर तुमी सर येवन जर पळयात घरांनी जेटीर जाल्यार सगळ्यांच्या घरांत सकाळी डस्ट आसता तेंच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक तेंच्या पांयांक डस्ट येता आनी वायट खंय दिसता तेजे भुरगे ल्हान आसता पळय तेंकां ब्रिदींग सिस्टम फास्ट आसता आनी ते लेटस्ट तेंची हे लंग्स डेवलप जावपाक आसता तांकां तो चड इफेक्ट जाता सो इन्फंट एंड चिल्ड्रनाक इज व्हेरी डेंजरस आनी आमकां म्हणटा इफ दीस इज कंटिन्यू दीस इज गोइंग टू बी हार्मफूल आनी इफेक्ट ह्युमन सिस्टम आनी सायकलाक मार बसू शकता आमचो डिमांड आहा की आतां लोकांनी सगळ्यांनी ठरयलां की आमकां कोलूच नाका म्हणून हांव थिंगासो रेजिडेंट हांव 1 इयर रेडियसानूच रावता थिंगा जेन्ना आमकां हे प्रॉब्लम्स जाता आमकां कंटिन्युअसली आमकां ब्रिदिंगाचे इश्यूज जाता थंडी कंटिन्युअसली जाता भुरग्यांनी सकाळी तोंडान तेंचो फेस येता अक्षरशः तेंच्या तोंडानसून फेस भायर सरता इट इज अ व्हेरी तेंचे सायड्स इफेक्ट इट इज अ स्लो पॉयजन कंटिन्युअसली आमी ब्रिदींग करतना तें कळना आमकां कळ्ळें न्ही म्हाजो डॅडी हार्ट अटॅकान एक्सपायर जाला म्हाजो भाव हार्ट अटॅकान एक्सपायर जाला रिसंटली कळ्ळें न्ही दिसाक आमकां जे आमी ब्रीथ करता न्ही ते आमकां तेंचो खंय ना खंय प्रॉब्लम जाताच जाता कळ्ळें न्ही म्हाज्या मम्मीकूय स्टँड घातला इट इज ऑल सायड्स इफेक्ट्स ऑफ द आमचे हे म्हणटा न्ही आमी तेंचे सायड इफेक्ट आहे कोळशाचे सायड इफेक्ट